भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्तान वांटून दिलां त्या प्रमाणे आमचे मदल्या जण एकल्याक एक खेरीत देणें दिल्लें आसा. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो उंच चडलो तेदना आपणा बराबर ताणें कैद्यांक व्हेलें. ताणें मनशांक देणी दिली. तर तो उंच गेलो हाची समजुणी कितें? फकत की तो पयलो पृथ्वीच्या खोल खोल जाग्यार देंवलो. सगळ्यो वस्तू भरूंक सगळ्या सर्गां वयर चडलो. तो दुसरो न्हय बगर देंवलोलो तोच. ताणें मनशांक ही देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगोटणार, थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी. ह्या देण्यांचो शेवट म्हळ्यार हो, हे तांचे सेवे उद्देशी भक्त संपूर्ण जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें शेवटाक आमी सगळीं भावार्थान आनी देवाच्या पुताचे वळखींत एक जातोल्याव आनी क्रिस्ताचे भोरतेन संपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतोल्याव. तेन्ना आमी आनीक धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन जावची नाव आनी फोटकिऱ्या मनशांचे नाडबुदींचे शिकोवणेच्या वाऱ्यान हालची धुलची नाव. पूण स्वता प्रमाणे आनी मोगान जियोवन जो आमचे मस्तक त्या क्रिस्ताचे सारकें घेयसर सगळ्या वाटांनी आमी वाडोत वेतोल्याव. ताचे वरवीं आख्खे कुडीचे वेगवेगळे सांदे आपआपल्या जाग्यार पडटात आनी एकामेकाक एकवटून दवरतात आनी अशें एक एक सांदो आपआपल्या शेवटा प्रमाणे आपआपलें काम करूंक पावता आनी कुडीची घोटाय वाडयता. हे परी आख्खी कूड चडत वाडत मोगा वरवीं सारकी बांदून येता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब संतोष भरीत आनंद भरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हडलो संतोष म्हाका भोगलो. आमी पावल्यां जेरुसाल्या. तुज्या दारवंट्यांचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब संतोष भरीत आनंद भरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालेम. थंयसर कुळां चोडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब संतोष भरीत आनंद भरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबीच्यो सोदरो, दाविदाच्या घोराण्याचो सोदरो. जबाब संतोष भरीत आनंद भरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गार. सर्वेस्पर म्हणटा, पातक्याचें मरण म्हाका नाका. बगर आपलें पातकी जिवीत सोडून तो जियेल्लो म्हाका जाय.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थोड्या गालिलियाकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयताले त्या बोलयांचें रगत एक केलें. ते विशीं थंय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजू खबर दिली आनी परतीपाळ दिवन ताणें म्हणलें. अशें ताणें भोगचें पडलें देखून सगळ्या हेरां गालिलियाकारां परस हे गालिलियाचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता ओय? हांव तुमकां सांगतां तशें न्हय. पूण जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. सिलोमाचो गोपूर मोडून पडलो तेन्ना जीं 18 जाणां मरून गेलीं तीं जेरुसल्यांत रावतल्या हेरां सगळ्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता होय? हांव तुमकां सांगतां तशें न्हय. पूण जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. आनी ताणें ही ओपार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाकांच्या मळ्यांत एक अंजिराचें झाड लायलोलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मळो ओसयतल्याक म्हणलें, पळय, आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटोच तें कातरून उडय, बेश्टीच कित्याक स्वाद आडायता. पूण ताणें अशी जाप दिली, धोनया, ताच्या मुंडाक आळें काडून ताका हांव सारें घालीसोर हेंय ओरोस तें आसूं दी. घडयेक ताका फळ जायत, ना तर मागीर कातोर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.